आमचे बावटे नॉर्थ गोवाचे त्याचो शिमरे लोक येयला. शिमरेचे तरणे भुरगे बायल भुरग्यांक गारसोण येयलो आहाय ते. आज हांव आमगेले गोंय सरकारा कडेन आनी इंडिया सरकाराक मागोता, प्रायम मिनिस्टरान म्हाका दिल्ली वयल्लो ऑगस्टा 15 तारखेक ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हूण हांव हो व्हिडिओ प्रायम मिनिस्टराक धाडय तुमी आनी ताका पावपा जावो. जेन्ना तूं आमच्या नुस्तेकारां तर हितू मोग कोता, तूं आतां 6 तारखेक गोंय येवपा आहा, ते टायमा आमकां रिलॅक्सेशन दी. ही नुस्तेकारांगे सगळीं घरां आहाय ती दोन तेका आमगे ट्युरिस्टांक भाड्यार दिवपा म्हूण गेस्ट हावस फिशरमॅन तुमी लायसन्स कोन्न दिची. सारकें? तेच भाशेन हांव आमगे प्रायम मिनिस्टरा कडेन आनी सीएम बाबाक मागोता आनी आमगे एलेक्स सिपेरा एनवायरमेंट मिनिस्टरा तेकाय फोन मारलो. तो म्हणून लागलो असेंब्ली जात्रीच आपण तुमगे घेवन बसोत म्हूण. पूण तेच पयले हे आमगेले आख्खे नॉर्थाचे बायल भुरग्यांक घेवन भिवून रावताय. पुलीस शिमरे पुलीस येताय, बुलडोजर घेवन येताय आनी तांकां भिवयताय. तेंगे रूम पयले बुकींग केल्लो आसताय, ते गेस्टूय दिताय. हे ट्युरिजम भिवून दीस काडपाचे हे गोंयकार मरे बाबा. हालो म्हणटा हे दिल्लीवाले आहाय हिंगा एकलो. सो हांव सीएमाक मागोता हो आमगेलो हॉट इश्यू. ट्रेडिशनल नुस्तेकारां आनी रेंद्रां आनी शेतकारां तुम धैर्या तेगे घरां आहाय ती दोत मोडली, ताका लायसन्स दित मोडली. सर्वे ऑलरेडी चालू आहा, ती बेगीन सर्वे कोन्न 2024 MP इलेक्शना पयले हे आमगे सगळे गोंयचे लोकांक रिलॅक्सेशन दिच म्हूण हांव तुमकोडे मागोता. CRZ रेग्युलेशन काडला 1991. सो त्या रेग्युलेशना प्रमाणे न्हू आमकां फिशरमॅनाक प्रोटेक्ट केलो आहाय. फिशरमॅन जावं कोस्टल कम्युनिटी सगल्यो कम्युनिटी आहाय त्यो एकठांय जावन आमकां ते रुलाचे फर्स्ट आमगेले सस्टेनेबल लायवलीहूड सिक्युरिटी म्हणटाय ती पयलीं आमकां आसपा जाय म्हूण तितू आहा. सो कोणाली घरां मोडपाची, कोणाली घर मोडपाचें कांयच तितून प्रश्नूय ना. सो पयर फाटीं आमगेले हिंगा एक्सरसायज केला गांवडोसीन फिशरी ताणें तेमी आम सांगलें सीएमा बरें आमी गेल्ले, सीएमा मेळ्ळे, सीएमा सांगिल्लें एजी आहलो सगळे आहले थिंगा. आनी हो आमगेलो डिशन बाब तेका कॉन्फिडन्सान घेनासतना तेमी सर्वे केल्या. आमगेली घरां सगळीं येवपा जाय. खाली फिशरमॅनालें तुका सर्टिफिकेट आहा तें चलना थिंगा. ऑल कोस्टल कम्युनिटीज न्हू आहाय थिंगा. तूं जाय जाल्यार CRZ रूल दाखयला. सो लिगली न्हू आमकां कोणाच्यांनी काडपा जायना. गोडे कितें ते कितें म्हणटाय तुज्यांनी गेस्ट हावजीस घालपा जाय म्हणटाय त्या लोकांक न्यू नोटिफिकेशनाचें येयलां. सो आमकां प्रोटेक्शन आहा, बाय लॉ आमकां प्रोटेक्शन आहा. सो तेमी आतां कितें केलें तें सारकें केलें. आमी पोतून मागताय की पोतून तेमी एक्सरसायज करपाक आनी सगळ्यांनी घरांत घालपा म्हूण आख्खे कोस्टल कम्युनिटीची, नॉट ओन्ली फिशरमॅन, ऑल कम्युनिटीज लायक टॉडी टॅकल्स आनी कितें आहा तें डिसेंबर सांगता. What is important here, no? See, CRZ came to force in 91. त्याच्या पयलीं लोक आहा. CRZ मागीर पयलो स्थानीक लोक टॉडी टॅपर, फिशरमॅन, पाग मारपी, राबोण दवरपी हे सगळे कम्युनिटी रावताले. आयज तो खंय तरी कायदो एमेंड करपाची गरज आहा अर्जंटली. बिकॉज irregularities is one thing and High Court order says if it is illegal, demolish. We are not going against the High Court. But what is important need of the hour is the government should identify the fishermen. जे स्थानिक लोक आसलेले तेम कितें करपाचें? तेमकां घर एक फॅमिली आतां वाडल्या तेंका 2 रूम बांदपाक मेळटा, रूमय बांदपाक मेळटा, वयर टेरस घालपाचें नोडे आसले तेंय करपाक मेळटा. सो करपाक कितें लोकांक? सो पीपल हॅव टू फॅमिली व्हड जाली म्हणटरी वाड दुसरो रूम काडपाकूच जाय न्हू, घर म्हणून दुसरें काडपाकूच जाय. पूण हिंगा खंय तरी गव्हर्मेंट हॅव टू कम एंड फायंड अ सोल्युशन दॅट ते लोक पडटले ते कोणूय जावं ते इतलीं वर्सां पिळगेन ते रावताले न्हंयच्या दोयऱ्या सायडीन तांकां आयडेंटिफाय करून तांकां रेकग्नायज करून तांकां लिगलायज करपाक जाय. कितें म्हणटा 91 तुमचो कायदो येयलो, ओके. CRZन आजून मातसो गोंयची सर्वे केल्या, कितली घरां थिंगा हाली नो ना सर्वे करूंक ना. तो सर्वे खंयची मागता 71ची. 71 CRZन सर्वे करूंक ना ती. सर्वे केल्या कोणें?
शेअर झाडान कांयच करूंक ना 91 काय कळलें आनी तुका कशें गमतलें की 71 to 90 कितली घरां इलिगल गेल्यात ती कशें गमलें तुका तूं बेश्टोच सांगताय हे इलिगल ते इलिगल म्हणून तूं सर्वे कर पयली आनी तुवें 91 आनी 92 तर तुवें सर्वे करूंक जाय आख्ख्या गोंयची तेन्नाच तुका गमतलें जाल्यार गोंयची घरां इलिगल आनी हे तुजें कांयच सुद्दां ना आनी हे तुवें अननेसेसरी ह्या फिशरमॅनांक ट्रबल दिता खाली दिल्लीकारांक सपोर्ट करपाक हे तुवें आमकां फिशरमॅनांक काबार करपाक चिंतलां गव्हर्मेंटान सर्वेच तर तुजे लागीं ना CRZ लागीं आदली घरां खंयची आनी आतांची घरां खंयची जाल्यार तूं कोणाक डेमोलिशन करता दोन म्हयने जाग्यार हरमल स्पेशल हरमल त्या भागान त्या भागान एक असो एक फियर जाला लोकांच्या भितर की दुसरे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसले तेंच्यांनी पयलीं पासून आपलो वेवसाय हो हरमल हो सकयलो कॅप वाडप म्हणून गिरकार वाडप म्हणून त्या भागाचेर नुस्तें मारून आपलो उदरनिर्वाह करता काळांतरान तशें ट्युरिजम थंय बूस्ट जावपाक लागलें तशें स्लो तेंच्यांनी बारीक बारीक थॉट्स वगैरे काडून ते आपले धंदो करता आज परिस्थिती अशी जाल्या की तेंचेर सगळी ती जी कोस्टल बेल्टार जी कितें बारीक बारीक जे कितें तेंचे हार्ट्स आसात बारीक कितें तरी टेम्पररी कन्स्ट्रक्शन वगैरे आसा ते सीज करीत आहा तो सर्वे चलता आनी एक फियर तयार जाला सो दर वेळाचेर कोणी आमकां ते सगळे आमचे मित्र ते आनी ज्या वेळाचेर तेंच्यांनी आमकां सांगप अशी अशी परिस्थिती आहा तशी आज आमी आमच्या पार्टीचे अभिय सदस्य आहे त्यांच्या फुड्यान हांव तांकां घेवन येयला त्यांच्या फुड्यान हो विशय मांडला सो तेणें आतां सांगलां की आपण योग्य रित्या हेची मंत्र्या कडेन स्पेशल मिनिस्टरा कडेन उलोवप करून काडपाचो प्रयत्न करूया गोंयांत सरकार गोंयकारांची चिंता अशें दिसना एक भरमसाट फियर सायकोसीस जाल्ली आहा बिकॉज ऑफ सर्टन हायकोर्ट रुल्स आनी सरकार तें एक प्रमाण सगळें सांगू मारूंक सोदता जे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट सगळे आयले ते नुस्तेकार म्हणून आयिल्ले आहा आनी ते कोस्टाचेर धंदो करता जेन्ना नुस्तेकारांक डायवर्सिफाय करता टुरिजम जेन्ना गव्हर्मेंटान इंट्रोड्यूस केलें तेन्ना गव्हर्मेंटान सांगिल्लें की नुस्तेकारांक शेक घालचें पूण नुस्तेकारान रूम्स लेट करपाक धंदो स्टार्ट करचो म्हळ्यार बारीक हॉटेल करचें हें सरकाराचो उद्देश आशिल्लो आज सरकार ते नुस्तेकारांचो घात करता पयलीं तांकां एक भशेन सांगलें की तुमी बांदा म्हणून आनी बांदून जातकर आतां तांचो घात करता कोर्टाची ऑर्डर जाता सो हा एक म्हणल्यार लिगल जो इशू आहा तो हांव मंत्र्या कडेन आदीश सेक्रेटरी कडेन उलयतलो आनी ताचे मागीर आमी जे कितें रणनीती करपाक ती करतली सरकार खंय तरी गोंया भायल्या लोकांक बेनिफीट दिवपाक सोदता ना गोंयचे भायले लोकांचे वचून मेरेन हो इशू येना आज आतां सगळे लोक आयले ते गोंयकार गोंयच्या भायल्याचो इशू येना गोंयचे भायले तातूंत भितरले भितर बांदतात इलिगलिटी करतात आनी ताजेर ते गोंयकाराक सफरींग जातात इल्लिगल ज्यो वस्तू जाल्या आमचे साश्टीन तरी इल्लिगल कोणी बांदना ते गोंयचे भायलेच मनशान बांदता गोंयकारान कोणी बांदना गोंयकारान सारको कायदो फॉलो केल्लो सो हें मातशें अशें तशें जाता फर्स्ट ऑफ ऑल गव्हर्मेंट इज मिसगायड द टुरिजम स्टेक होल्डर्स टुरिजमाचो मास्टर प्लॅन करतलो म्हणटा आतां म्हणल्यार कितें गोंय सगळें काबार करून परतें बांदून ते म्हणजे बर्ड वील फ्लाय द कोण समवेर एल्स सो टुरिजम सेक्टर प्रोटेक्ट करपा खातीर सरकाराचो इंट्रस्ट ना अशें हांव म्हजें चार्ज आसा टुरिजम मिनिस्टर कितें करता बीच क्लिनिंग कॉन्ट्रॅक्ट 92 crores डिक्लेअर करता तो कॉन्ट्रॅक्टाचेर चिंतता अरे हॉटेलवाले जे कोण ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट आहा तांचे जर तुमी वचून बंद उडोवपाक लागले पुलीस घेवन वचपाक लागले यू आर क्रिएटींग फियर सायकोसीस टुरिस्ट धांवतलो बरो वचून म्हाका दिसता सरकार न्हिदला सारको जागो असो उबो रावन न्हिदला तांकां जागोवचें पडटलें विल सी